आमी पास्काच्या जागरणाची रीत आतां सुरू करता. आमी फकत यादनीक आनी आमचे ऑल्टर सर्वर्स आसात तेच भायर वेतले, कोणेच भायर येवचे न्हय. सगळ्यांनी मास्क बरे भशेन घालचे, नाक धांपून फुटयनाकात कित्याक ही पिडा वाडत आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार तुमकां वात दिल्या, तुमचे कडेन वाती आसात, त्यो वाती मागीर पेटोवंक आमचे वॉलंटियर्स आसात दितले. आतां आमी लायटी पालयतले हांव आनी ही रीत होगेपणान, भक्तिवंतपणान आनी भावार्थान आमी आतां सुरू करतले हांव. प्रितीच्या भावां भयणीनो, हे भोव पवित्र राती जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. देखून हे राती पवित्र सभा आख्खे पृथ्वीर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळीं सांगाता मेळून जागी रावूंक मरणांतलो जिवंत जावन जेजून मरणाचेर जैत व्हेलें. हें तें ताचें पास्क. ताच्या पास्काच्या जैतान आमकांय वांटो आसा. तर देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवंतपणाचो गोड समारंभून सोम्याच्या पास्कांचो आमी आतां भक्तीपणी उगडास करुया. हे परी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगाता देवा सोवे आमी जियोंक पावतल्या हो आमचो अथीर बरो आसो. आतां आमी उज्याचेर आशिर्वाद घालता. प्रार्थुया. देवा, तुज्या पुता वरवीं तुज्या परजोळान उजो भावार्थ्यांक दिलाय. वो नवो उजो पवित्र कोर आनी ह्या पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी स्वर्गाचे अंतरेक पेटोय आनी निर्मळ मनाची आमकां करून सासणाच्या परजोळाचे परजेक आमकां पावय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आनी आतां पास्काचे वातीचेर आमी आशिर्वाद घालता. क्रिस्त काल आनी आज ओरोंब आनी शेवट, आल्फा आनी ओमेगा, सर्वकाळ आनी शेकडे ताचेच, ताकाच महिमा आनी राजपदवी सासणाच्या सासणाक. आमेन. आपल्या पवित्र आनी मोहिमेवून गायां वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी आमकां राखूं आनी सांबाळूं. आमेन.
उजवाड मोहिमेन जिवंत जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताचो धांवडावन काळोख आधार आमच्या काळजा मोतीचो. ओ क्रिस्ताचो उजवाड Santos Borizaya, देवदूतांच्या दोलबारानो खुशालकायेन गाया, स्वर्गीच्या सोगल्या पोहोतव्यानो जोयताची तुत्तुरी वाजोन संसाराच्या शेमापुर्यान ही बोऱ्यांतली बोरी खबर मोळबा साकून पोरगोट कोरा. Jesu punor शिवोन जालो मोरनाचे जोय ताणे वेले जोय ती वोंद्राजाक जोय सोय आखे पृथ्वीच्या रुचनानो उठात उठात जागी जायात संतोसान मुरगोटून आनंदान बुरगोटून कोम शिंगरां गाजोन ढोल घुमटां बुडोवन दोबाजान गोण गोण कोरा. जेजू पुनोर जिवोन जालो ताचो लोक लोक ताची पोरजोळ तुमकां प्रकाश बरीत करता. सासनीक राजान आपले मोहिमेन तारोक सुर्यान आपल्या तेजान तुमचो काळोख नाठा केलो. आनंद बोरीत जातू पोवीत सोबी आमचे माथे रोडण्याचे दीस सोंपले आनंद तुका उक्ती दाखोय. वो ओम केल्ल्या मेंढऱ्याची जोयती वोंद राजाची पोतीन तूं सुबागी. सुर्या वोरिताची तुजेर फांकता मोहिमा जिवंत जाल्ल्या सोमयात किर्तून जोयकार हाडून हांगा जमा जाल्ल्या क्रिस्ती भावार्थाच्या उदार उल्हासांनी आमचेर हें देव मंदीर आतां गोणगोंडून दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. दिसो नाशिल्ल्या देवाक सरपोद्वेदार बापाक आनी ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक काळजा मोनाचे सोगले भोगतीन तशें ताळयांचे सोगले सोगतीन आमी वाखाणूंक आनी किर्तूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे बोदलेक जेजून सासनाच्या बापाक आदावांचे रीण फारीक केले
आनी पुरवेले पातोक मोगान विकरायलोल्या आपल्या रोगतान धुवन काडले. खोरो मेंढरो मारून ताच्या रोगतान भावार्थाची दारां पवित्र जातात. ती आयची पास्काची पोरो. आदिमाग आमच्या पुर्वजांक इस्रायलाच्या पुतादुवांक इजिप्तांतली भायर काडून पांय भिजोवन आसतना तांबड्या दोरयांतल्यान तुवें उतरोशी केली. ती राती एका कांबळ्याच्या उजवाडान पातकाचो काळोख दिसपोटायलो. ती राती आखे पृथ्वीच्या क्रिस्ती कुटुंबांक संवसाराचे खोटेपणांतली सुटका दिवन पातकाच्या काळोखांतली भायर काडटा. नव्यान कुरपेन बरोवन नेटोयता आनी सोमेस्तांक बरोबर देवाचे पवित्रायेन वांटो दिता. ती रातीच मोडनाच्यो सांकल्यो तोडून उडोवन जोईताचो बावटो घेवन जेजू फोंडांतलो उठलो. ती राती हे रातीचे पवित्राय खोटेपण पयत करता. ओबरां धुवन काडटा. पातक्यांक परतून नेणटी करता. दुखेस्त जाल्ल्यांक बुजवण दिता. गोरवी मानी बागोवन दवरता. दुयेंस उजो पालोवन थांबोवन मोगान काळजां एकवटायता. वेगळी आसल्या सगल्या पृथ्वीक संवसाराक एकामेकाक लागीं हाडटा आनी मनशां मोने सुपूर्णायेन एकवट जोडटा. ती बागी राती ह्या पासत भोव पवित्र बापा हे आनंद बरीत राती खातीर आमी करता ते वाखाणणेची भेटवणी तूं मोयपासान मानून घे. तो राता ओनंद बापाक आयचे राती उबोवन गेल्लो काळोख येना जावंक परतो. ही आमची पास्काची वात. तुज्या नांवाक ओंपलोली स्तुती गितां आनी किर्ती निरंतरी पेटयलोली. आमचे मोदे आसूं दी. स्वर्गा दिव्या सागाती थांबोन आसतना पोरजोडून ती तुका मानता तोसली. जावं दी वोंपणी पोरमोळी. सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळूं दी तिजो उजवाड. हांव पोरखणटा तो सुर्या ओस्तोम नाशिल्लो सुर्या. जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्या मोदलो परतलो. तो शांतीन आमची काळजां भरता. मनशा कुळाचेर प्रकाश घालता आनी तुजे सोवे बापा मोहिमेन बसून रात चलोयता. निते काळी सासनाच्या सासना. आमेन. दुसरो भाग सोबदाचो सेवादोर. आयचे जागरण सगल्या येरा जागरणाची आवय आनी ह्याच खातीर देवाच्या उतराचो संदेश आमी भोक्तीपणी घेता. सोडवणेच्या इतिहासांतले मुखेल भाग म्हणल्यार देवान संवसार रचला ते मेरेन जी व्हड व्हड विस्मितां आमचे खातीर केल्ली ती आमी आयकतल्या.
पोरकोट जातोले देवाचे उतर भोक्तीपोणी आयकून सोडवणेचो गूट नियाळुया. भोव मोगाच्या भावांभणीनो, दोबाजीक जागरण आमी सुरू केला. आतां शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकुया आनी पुर्वीच्या काळार देवान आपले पोरजेक कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक संवसाराचो सर्वंडार जावच्याक कसो पाठयलो ते आमी ध्याय मोनी नियाळुया. आनी ह्या पास्काच्या समारंभेन आमचे भितर सुरू केल्लें सरवणेचें काम आमचो देव सुपूर्णायक पावो म्हूण मागुया. सगलीं बसात आनी देवाचें उतर बरे भाशेन आयकात. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओरंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रोसली, पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. सोमदीर काळोखांत बुडलोलो आनी देवाचो आत्मो उदकां वयर झोंपयो मारतलो. देवान म्हटलें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें काळोखांत थावन उजवाड कुशीन काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो पयलो दीस. देवान म्हटलें, उदकाचे 2 वांटे करूंक तांचे मदें मोळप जावं. आनी तशेंच जालें. देवान मोळप केलें आनी मोळबा सकयलें आनी मोळबा वयलें उदक वांटलें. मोळबाक अंतरळ म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी सकाळ जाली हो दुसरो दीस. देवान म्हटलें, अंतरळाक खायलीं उदकां एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूं. आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक सोमदीर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हटलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दितीं झाडां आनी फळांनी बी आसलेले रूख जमनीर उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली, जिन्सां भाशेचीं बियां दितीं झाडां जालीं. आनी तशेंच जिन्सां भासांचे बी आसलोलीं फळां दिते रूख जाले. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो तिसरो दीस. देवान म्हणलें, दिसा आनी राती मदें अंतर घालूंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो जावं. आनी त्यो दिवट्यो काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूं. प्रितूम उजवाडावंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 हेरां परस व्हडल्यो दिवट्यो केल्यो. व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवटी रात चलोवंक आनी नोखेत्रां. पृथ्वीमेर उजवाड घालूंक दीस आनी रात चलोवंक आनी उजवाडा आनी काळोखा मदें अंतर आसूंक देवान तांकां अंतराळार घाल्यो. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो चवथो दीस. देवान म्हणलें, उदकान जिव्या प्राणयांनी भरून आनी अंतराळार पृथ्वी वयर सुकणीं उडूं. आनी तशेंच जालें. देवान समुद्रांतले वरिश्ट राकोस रोसले आनी उदकांनी भोंवते जिन्साचे प्राणी आनी अशेंच तरेतरेचे पाकट्यांचे प्राणी. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान आशिर्वाद घालून म्हटलें, चडात आनी वाडात
आनी सोमदिराची उदकां बरोत आनी प्रितुमेर सुकण्याची संख्या वाडून वचूं. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो 5वो दीस. देवान म्हटलें, सगल्या जिनसाचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं, पोसपाच्यो मोनजाती, जिवाणी आनी तरेतरेचीं रानवट जनावरां. आनी तशेंच जालें. देवान दर एका जिनसाचें रानवट जनावर, पोसपाची मोनजात आनी जमनीवेलीं जिवाणी केलीं. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हटलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्याचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगल्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोव. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचलीं. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हटलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम बरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेर जियेतोल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हटलें, आख्खे प्रितुमेचेर बी आसतीं झाडां आनी बी आसलोले फळां दिते रूख, हें सगलें तुमच्या जेवण पसणाक हांव दितां. आनी सगल्या रानवट जनावरांक, अंतराळावेल्या सुकण्याक आनी जमनीवेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्याक हांव सगली वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे परी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगल्यो वस्तू तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगलें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें उतर हें. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. सगलीं म्हणुया, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, तेजूत आनी मोहिमेन भरलेलो, उजवाड प्रकाश फांकयतलो. आमचो जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. प्रितूम तुवें तिचे बुनयादीचेर थारायल्याय, सासणाच्या सासणांक ती थीर गोट केल्याय. दर्याचें आवरण तुका पांगरूंक दिलें, उदकां तेन्ना पर्वतां वयर चडटालीं. आमचो जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. प्रार्थुया. बापा, मनशाक रचून तुवें एक अजाप केलें आनी ताका पातकांतलो सोडून अदीक व्हड अजाप तुवें केलें. पातकाच्या बुडोवण्याचेर गिन्यानाच्या उजवाडान झूज करूंक आमकां बळ दी आनी सासणाच्या संतसाक आमकां पावय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवें. Amen. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोजेसाक म्हळें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलाच्या पुता धुवांक फुडली वाट दवर म्हूण सांग. तुजी बडी उबार, दोरयार तुजो हात पाटलाय आनी तो दोशी कोर.
आनी अशें इस्रायलाच्यो पुद्दुवो पांय भिजोय नासतना दोर्यांतल्यान पोलतोडी वेतोल्यो. हांव मुचे वाटेन इजिप्तकारांचीं काळजां दारून करतलो आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारोवाच्या आनी ताच्या लॉस्कॉरोनाच्या जोईत व्हरूंक आनी तांचे रणगाड्यांचे आनी घोडेस्वारांचे निसंतोण करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारोवाचेर आनी ताच्या रणगाड्याचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांव जैत व्हरतोच हांव खरेंच सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतली. इस्रायलाच्या लॉस्करा फुडें चलतालो तो सर्वेस्पोराचो दूत ताचे फाटल्यान येवन रावलो. आनी तेच भाशेन कुपाचो खांबो फुड्यान आसलो तो ताच्या फाटल्यान येवन रावलो. हे पोरी तो इजिप्तकारांचे आनी इस्रायलाचे फौजे मैदानां मदें रावलो. काळोख जातोच त्या कुपान रातीक उजवाड दिलो आनी अशें सगळी रात दोनूय फौजे मांडा मदें कसलीच लढाय जाली ना. मोइजेसान आपलो हात दोर्याचेर पाटलायलो आनी सर्वेस्पोरान रातभर उदेंतीक थावन एक कडक वादळ धाडून दोर्या सुकयलो आनी उदकां दोशी जालीं. तेन्ना इस्रायलाच्यो पुद्दुवो सुके जमनी वयल्यान दोर्यांत भितर सरल्यो आनी उदकांची दुर्गां जावन ती ताच्या दाव्यान आनी उज्यान रावलीं. इजिप्तकारां ताचे पाटेक लागले. फारोवाचे सगळे घोडे ताचे रणगाडे आनी तांचे घोडेस्वार तांचे फाटल्यान दोर्यांत भितर सरले. फांत्या पारार उज्याच्या आनी कुप्याच्या खांब्यार थावन सर्वेस्पोरान इजिप्तकारांच्या फौजे मांडार बारीक नदर मारली आनी तांचे फौजेची दुस्पोट केली. तांच्या रणगाड्याची चाकां चलोनासलीं. हे पोरी फुडें तांच मारूंक कठीण जातालें. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हणलें, इस्रायलाच्या फुड्यांतले आमी पळून वचुया. सर्वेस्पोर इजिप्तकारां विरुद्ध तांचे वाटेन झुजता. सर्वेस्पोरान मोइजेसाक म्हणलें, तुजो हात दोर्यार पाटलाय आनी इजिप्तकारांचेर तांच्या रणगाड्यांचेर आनी ताच्या घोडेस्वारांचेर उदकां शेवटून पडून दी. मोइजेसान आपलो हात दोर्याचेर उबारून पाटलायलो आनी फाटें फुट्टाना दोर्या आपल्या सदांच्या जाग्यार परतलो. पळून वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिगले आनी सर्वेस्पोरान तांकां दोर्या मदेंच बुणगोवन उडयले. उदकां नव्यान एकठांय जावन इस्रायलाच्या फाटल्यान दोर्यांत भितर सरलोल्या फारोवाच्या रणगाड्यांक घोडेस्वारांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पोरयान वांटवलो ना. पूण इस्रायलाच्यो पुद्दुवो पांय भिजोय नासतना दोर्यांतल्यान पोलतोडी गेल्यो.
तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गा वरी उदकां रावलीं उबीं. त्या दिसा सर्वेस्परान इजिप्तकारांच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दोर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयलीं. हे पोरी इस्रायलान इजिप्तकारांचेर आड सर्वेस्परान केल्लें व्हडलें कर्तूब देखलें आनी पोरचेन सर्वेस्पराचें बें दवरलें आनी ताच्या सेवका मोजेसाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. ते समयेन मोजेसान आनी इस्रायलाच्या पुताधुवांनी हें गायोन गायलें. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुकार. उभी राहूया. प्रार्थूया. बापा, तुजी आदली विस्मिता आमच्याय काळार आमच्या दोळ्या मुखार परजळटात. तुज्या उजव्या हाताच्या बळान एके पोरचेक पिडापीड दितल्या फारोवाच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंच ओजापदां नव्या जल्मांच्या उदकान सगल्या परजांक सोडवण दिवन तूं करताय. तुराके प्रित्मेच्या सगल्या मनशांक बाबार्थान आब्रामाची भुरगीं जावंक आनी विंचलोले पोरजेची वडवीक जोडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्पोर अशें उलयता, तुमी तान लागलोल्या न्हू उदकाशी येयात, दुडू नात ते पोरयान येयात. दुडू नासतना विकते घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करी नासतना सोरो आनी दूद विकते घेयात. जेवण ना थंय वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमी जोड कित्याक ओगडायतात. चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमी जियेतोल्या. दाविदान केल्ल्या मोगाल आनी विस्वाशी बासावणे पोरमोणे हांव
तुमचे कोडे सासणांक तोखता तसलो करार करतलो. पयले राष्ट्रा मुखार तुमकां हांवें साक्षी करून दवरला. राष्ट्राचो फुडारी आनी अधिकार हांवें तुका केला. कोळे तूं वळखनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तुका वळखनात ती तुजी शीन धांवों येतली. जो तुका मोहिमेवून करतलो त्या सोरेस्परा तुवें देवा लागीं इस्रायलान पवित्र म्हूण वोट दिता ताका लागून अशें घडटलें. सोरेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोद. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतनां सोडची. ताणें सोरेस्पोराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. आनी ताणें आमच्या देवाशी येवचें कित्याक तो ताका भरपूर बोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतनां तुमची चिंतनां न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सोरेस्पोर. जितले मोलोप पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाट्यो परस आनी म्हजी चिंतनां तुमच्यो चिंतनां परस उंच. जशे पावस आनी बर्फ मोलबातांव पडटा आनी बेश्टे परतून चोडनात, बोगोर वोपायक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक जमीन शिंपता आनी सुफळ करता आनी किलायतात, तशेंच म्हजे तोंडांतले भायर सोदता तें उतर निर्फळ जावंक म्हजीशी परतून येना. बोगोर म्हजी कुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फॉर्मायला ते शांती पावयता. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सोणवणेच्या जोरींतली संतोसान तुमी उदक काडटली. सगळीं म्हणयात, सोणवणेचे जोरींतले संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. खरेंच देव म्हजो तारोक. हांव पातयांत रावतां, म्हाका भिरांत ना, कित्याक सोरेस्पोर म्हजें बोल. ताचें हांव किर्तोळ गायतां. तोच म्हजो सोणवणनार. सोणवणनाराच्या जोरींतले संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब, सोणवणेच्या जोरींतले संतोसान तुमी उदक काडटल्या. सोरेस्पोराक दिनवासात, व्हडल्या ताळ्यान ताच्या नांवांक गायात. सगल्या पोरजांक कळयात ताची खोंती कर्तुवां. ताजें व्हडतें नांव सगळे कोळे पोरगोट करात. जबाब, सोडवणेचे जोरींतले संतोसान तुमी उदक काडचें. सोरेस्पराक स्त्रोतां गायात, कित्याक ताणें केल्ले नवलां विस्मिता. शेकांचे प्रितुमेचेर ती कोलयात, जागोयात. शिवनांत रावतल्यानो गितां गायना करात. आनंदाचे उलास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब, सोडवणदाराचे जोरींतले संतोसान तुमी उदक काडटले. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा, तुजो एकलोच संवसाराचो बोरवासो हे पास परबेच्या सोमयार आमी समरमता ते गोट तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुवें परगोट केले. तुज्या आदारा शिवाय कोणाच्यानूच शेगुणी जिणेचे वाटेन फुडें सरूंक जायना. देखून नवे जिणेचे अंतरेक आमच्या काळजांनी वाडय आनी तूंच ते अंतरेक भागय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस देवा सर्गीच्या राया सर्वोद वेदांत
बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता Eklos tu povit, eklos tu Ishmor, eklos tu Pormeshmor. Amen. प्रार्थुया. देवा आमच्या सरपदवेदार बापा, मोहिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुजो पुताचो प्रकाश हे पवित्र राती तूं फांकयताय, आमकां तुझी भुरगीं करताय. तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुता दुवाच्या काळजांनी रावून तूं आमकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं. अशें ती निर्मळ काळजान तुजी चाकरी करूंक पावूं. हे आमी मागताव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी आमचे मदेकात आपली राजवडकी लोयता. सासनाच्या सासना. Amen. बागीवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वयलें वाचप. भावां भयणांनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या सोमयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यात. म्हणजे ताज्या मरणांत आमकां बुडयल्यात. हे तुमी नकळत म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताज्या वांगडा आमकां फोंडांत कुल्लीन. ताज्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेंत क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो, तशीच आमकांय जिवीत सारकें नवें जावच्याक. जेजू आनी आमी मरणांत एक जाल्यार पुनर्जिवंतानूय तो आनी आमी एक जातल्या. हे पातकी कुडीचो भस्म करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचे आदले पडले सैम खुरसार मारले. हे आमी बरें सोजमूल घेवंक जाय. कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो, पूण जेजू बराबर आमी मेल्या जाल्यार ताज्या बराबर आमी नव्यान जिवंत जातल्या म्हूण आमी सत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवन जालो म्हणटच तो आनी कधीच मरचो ना म्हूण आमी जाणव. मरणाक ताजेर आनी कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एक फावटींच सारकोच मेलो आनी ताजें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचेय विशीं अशें समजात की तुमी पातकाक मेल्यांत आनी जेजू क्रिस्ता सोवे देवा खातीरूच जियेतात. देवाचे उतोरे. देवाचे ओडपकार. Devacho soplo, ailoy devu sosara. Jivita soplo, duka ailung rauda. Uloy amchi gore uloy, sagoy amchi mana zago. सर्वेस्पराक जोय जोय गायन करुया.
जिवंत जाला Alleluia. शिसांक दिश्टी पडला Alleluia. Alleluia. शिसांक दिश्टी पडला. Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. सोनवार सोल्ल्या उपरांत वचून जेजूचे कुडीक पोरमोळ लावचे खातीर मारिया मागदलेन जॉकबाची आवय मारिया आनी सलोमे हांणी ते पोरमळाचे नोग विकते घेवन हाडले आनी फांत्या परार उठून सातोळाच्या पयल्या दिसा सुर्या उदेतनाच त्यो फणाशी पावल्यो त्यो एकामेकाक म्हणत आसल्यो फोंडाच्या तोंडावेली फातोर कोण आमकां दुखलून दितलो पूण नदर मार जाल्यार फातोर दुखोल्लोली ताणी देखली ती तर बरीच व्हडली आसली फोंडान भितर वचून दोवे आंगले न्हेसलेलो एक तोरनो धाकटो उजव्यान बसलो ताणी देखलो आनी त्यो कांपल्यो पूण ताणें म्हळें भियेनागात कुरसार खिळायलेल्या नाझरेतकार जेजूक तुमी सोदतात तो पुनर्जिवन जालो तो हांगा ना ताका दवरलेली ती स्वात पळयात पूण वचून ताच्या शिसांक आनी पेद्रूक अशें सांगात तो तुमच्या आदीं गलिल्याक वेता आनी ताणें सांगलोलें पोरमोणे तुमी ताका थंय देखतल्यात त्यो फोंडां सोरशिल्ल्यो बाय सोरून धांवून गेल्यो तांचेर भिरांत आनी खांपेरो सुटलोलो आनी तांणी कोणाकूच कांय सांगलें ना कित्याक त्यो भियेलेल्यो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त. 2017 ह्या वर्सा चिकागो ह्या शारांत शेल्बी कार्टर ही भुरगी चावय तेजे 21 आनी तिका हें भुरगें जल्मलें जाल्यार 12 दीस बोल्लेले आनी ती तिसरे मायेचेर आसली तेन्ना ह्या भुरग्याक घेवन तांच्या घराक उजो लागता आनी उजो हो बरोच लागता कित्याक तांची घरां मोदेराची लांकडाची आनी वेळार सगळोच धुंवर वयर सरोन सगळ्यांच एके भाशेन घुस्पता आनी कांयच करूंक जायना तेन्ना ही भुरगी आवय ह्या आपल्या ल्हान भुरग्याक 12 दिसांच्या जें ताचेशीन एक कॅरियर आसता कारान हे भुरग्याक घालपाक हो कॅरियर घेतलेलो ह्या सिटार दवरूंक ताका ह्या भुरग्याक तातूंत घालता ताका दोरी बांदता आनी वयर थावन सोकल्यार देंवयता आनी ही आवय ह्या धुवऱ्यान जो सगळोच एके भाशेन हातून बोल्लोलो वायट धुवऱ्यान तातूंतल्यान हो सुस्कार घेवन ती मोडटा आनी ह्या भुरग्याक आपणाच्या साल्वार कोत्ता तिका म्हणोंक जातालें हांव भुरगी आवय आनी म्हाका 12 दिसूच ह्या भुरग्याक जाल्यात हे जल्म दिल्यात ह्या भुरग्याचेर विसोर घालून आपणाक साल्वार करूंक जातालें पूण तें करिना पूण ती ह्या आपल्या भुरग्याक साल्वार कोत्ता ती तिच्या बाबणीनो पास्कांची परब अशेंच कितें आमकां खुणायता देवा बापाची आमी सगळीं भुरगीं आपल्या पुताक धाडून आपल्या ताच्या जिविताक कश्टां आनी मोन्नान पुनर्जिवनपणांतल्यान ताणें आमकां सोडवण दिल्या आनी पास्कांची परब जावन आसा सगळ्यांतली व्हडल्यांतली व्हडली परब आमकां ही जावन आसा आवय सगळ्या परबांची
एक गूट आमी नियाळटा हे पोरबेन पयले स्वातेर आमी पळयलां ह्या उज्याचेर आमी आशिर्वाद घाला आनी ह्या उज्यांतल्यान आमी ही पास्कांची वात पेटयल्या आनी तेच बरोबर आमी देवाची तुस्त आनी मोहिमा गायल्यान ह्या पास्कांचे वाटेर खांतोयला खुरीस दाखयता हे जेजूचे कोस मरण आनी जिवनपण आनी हो उजो एके भाशेन सगळे नोश सगळे पाड आसा पळय ते कोबार कोत्ता लासून म्हणटच आमकां नव्या जिवितान देवान भितर काडल्यान आमकां हें नवें जिवीत दिलां द रिन्यूड लायफ दुसरे सुवातेर आमी पळयता हें नवें जिवीत आमचे भितर वाडटलें जाल्यार आनी तें बरोन एके भाशेन धोळ जातलें जाल्यार आमकां देव ताच्या उतरांतल्यान पोसता जागयता हें देवाचें उतर आमी नियाळ्ळां देवाचें उतर आमी घेतलां हें म्हज्या नवसोलेल्या जिविताक हें देवाचें उतर ना जाल्यार ही म्हजी वाट ह्या देवाच्या उतरांतल्यान देवाच्या जिवितांतल्यान ती वाडची ना ती थंयसरूच कोबार जातली कित्याक हे नवसोलेल्या जिविताक जाय ह्या देवाच्या जिविताचो उतराचो आदार आनी गोठाय आनी उजवाड तिसरे सुवातेर हे पास्कांच्या गुटांतल्यान आमी नियाळटल्या आनी आमच्यो बावतिस्माच्यो बासावण्यो आमी नवसोरतल्यान मागीर पावल रोमकारांक बरोवन तो आमकां उगडास कोत्ता आमी पवित्र स्नान घेतल्या जेजू बरोबर मेल्या जेजू बरोबर जिवोन जाल्या मेल्या जाल्यार आमी जेजू बरोबर कुडीन मेल्या पूण जेजू बरोबर आत्म्यान आमी सदांच जिवी म्हणटच आमकां ह्या पवित्र स्नानांतल्यान देवाचो आत्मो मेळ्ळा आमी देवाचीं भुरगीं जाल्या एकामेकाची आमी भाव भयण जाल्या पवित्र सोबेन आमकां जिवीत मेळ्ळां आनी देवाचो आत्मो आमी घेतला आनी आमकां मूळ पातकांतलीं धुवन काडल्यान तो देवाच्या उतरांतल्यान जेन्ना आमकां हें जिवीत आमी नवसरून हाडटान आनी बोगोर बोगोर आमी पळयता कुमसाराचो संस्कार घेवन आमी वाडटा जाल्यार तितली पावट आमचें जिवीत नवसोल्लें जाता जेजू निकोदेमेसन उलोवन म्हणटा तुवें नव्यान जल्मूंक जाय आत्म्यान आनी उदकान म्हणटच हें नवसोल्लें जिवीत आमी दर दिसा ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आनी त्याच बरोबर ताच्या ह्या जिवितांतल्यान ह्या संस्कारांतल्यान आमी तें वाडयता फुडें वता आनी चवथे सुवातेर हें नवसोल्लें जिवीत हें देवाच्या उतरांतल्यान तें वाडयतना मिसाची भेट आमी समोरमता आनी हे मिसाचे भेटेंतल्यान हे जेजूक आमी घेता तर ह्या जेजूक तर हे मिसाचे भेटेंतल्यान ह्या उंड्या सोरे रुपान आमी घेना बोगिना जाल्यार हें नवसोल्लें जिवीत आमचें साणटलें पूण जितले पावट हे जेजूक आमी ह्या मिसाच्या संस्कारान आमी घेतल्या जाल्यार तो आमचो आदार घोटाय आमचें पोसोन जातलो जो कोण म्हाका खाता म्हाका पियेता तो म्हजें सवें आसा आनी हांव ताचें सवें आसा हें जिवीत जातलें प्रितीच्या भाव भयणीनो हो गूट आमी नियाळटना आमच्या जिवितान पयले सुवातेर आमी पळोवया जेजू त्याग सॅक्रिफीस करून आमकां ताणें सोडयली म्हणटच ह्या प्राचीत काळान आमी सुरू केलेलो आयज आमचो पास्कांचो गूट आमी समोरमता परब करता तेन्ना आमच्या जिवितांतले त्याग सॅक्रिफीस कितें आमी दवरलेले ते आमी सामकेंच सोडून दिवचें न्हय जेजू बरोबर ते आमी फुडें व्हरूया नाजाल्यार ते आमी सोडून दिले आनी आमचें मोस्तें जिवीत आमी तातूंतल्यानूच सुरू केलें जाल्यार कसलो फायदो म्हणटच जेजून आमकां सोडवून हाडल्या ह्या त्यागांतल्यान सॅक्रिफिसांतल्यान म्हणटच जें कितें बरें आमी सुरू केलां तें ल्हान ल्हान ह्याच त्याग सॅक्रिफिसांतल्यान जेजू बरोबर आमी तें फुडें व्हरूया आमचें जिवीत नवसरूंक ओदीक आनी ओदीक दुसरे सुवातेर जेजून आमकां ही बरी खबर सगल्यांक वांटल्या सगल्यांक दिल्या म्हणटच आमी हे बरे खबरेचें दूत जावया हें वरोस मिसावांच्या वावराक भेटयलां मिशन आद इंत्रा मिशन आद एक्स्ट्रा आमकां वचोंक जावचें ना पयस एके भाशेन ही बरी खबर परगटूंक बाळका जेजूच्या तेरेजा भाशेन ते आपणाच्या मठांत रावले आनी सगलें कितें ल्हान ल्हान वस्तू करतात पळय तें तांणी ह्या मिसावांच्या वावरा खातीर उबारलें म्हणटच आमच्याय जिवितांत ल्हान ल्हान त्याग ल्हान ल्हान मागणे आमी सॅक्रिफीस करता ते ह्या मिसावांच्या वावराक बरोवंक आमी भेटोवंक उबारूंक हे भाशेन आमी एक बरे खबरेचे आमी दूत जावया आनी तिसरे सुवातेर जेजून आमकां सोडयली म्हणटच सुटका दिली ह्या देव जिविताक पावयली उबारली म्हणटच आमी जी कोण गरजेवंतां आसान गरीब आसान कश्टवतलीं आसान बो करून हांचे सवें आमी जावया सोरवंडार सोडोवंक तांकां आदाराची हुस्क्यान बोलयली काळीज आमचें तांकां पावयता तसलीं होच जेजू
आमकां ही मौन आमचे काळीज नोसरूंक आनी आपल्या ह्या पसोनान आमकां पसून आपली गोठाय आदार तो आमकां दिवंक. सगळीं उबी रावया. आनी आतां आमी ह्या पास्काच्या पवित्र रातीचो तिसरो भाग सुरू करता. आनी तो म्हटल्यार पवित्र स्नानाचो सेवादोर. उदकाचेर आमी आशिर्वाद घालतल्या आनी आमच्यो बावतिजमाच्यो भासावण्यो आमी नव्यान उचारतल्या. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हे जोरींतल्यान नव्यान जल्म घेतली तांकां जेजू क्रिस्ता सोवें आपणे आपयलेल्या भुरग्यांक एकवटचे खातीर ह्या जोरीचेर आपली कृपा देवय म्हूण आमी बापा लागीं प्रार्थुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक जेजू ह्या उदकाचो आमी शिवोर पडलोलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं मागुया. आमकां तो नवी करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्या विस्वाशी रावूंक तोच आमकां कृपा दिवं. इलोगोतोगी रावून हात जोडून ह्या उदकाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, हे पवित्र राती आमी तुजीं भुरगीं जागरण करता. अजापांनी तुवें आमकां रचल्याय आनी अदीक व्हडा अजापांनी तुवें आमकां सोडयल्याय. हाचो आमी हे जागरणेन दिनवाशी काळजान उगडास करता. तर कोणवाळाईन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमचे कुडीक जीव भरूंक आनी त्यो नितोळ करूंक तुजो काकलुकीचो उपाय कसो तें उदक रचलाय. कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुजे पोरजेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनी ओरोड्यान तिची तान भागयली. उदका वरीं तूं नव्या मनशा कडेन करार कोत्ताय. करचो आसलोय म्हूण प्रवाद्यांनी परगटले. शेकुय जेजू जॉर्दान नदींत पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्ले आमचे सोय पुनर्जल्माच्या नाणांत ताणें नवें केलें. देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी. आनी हे पास्क परबे समयार पवित्र स्नान घेतिल्ल्या आमच्या भाव भयणीच्या संतोसान आमकांय वांटो मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सगल्यांनी वाती पेटोवच्यो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता नव्या जिणेची चाल आमी धरचे खातीर ताज्या सांगाता पवित्र स्नानांत आमकां निकिपिल्यान त्या पासत प्राचीत काळाची दणवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो भासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. आनी जनेकल्यान जबाब दिवचो.
वोय हांव पाठ करता न्हय आमी वोय हांव जोड एकल्यान देखून सगल्या काळजान उचारून सांगात सैतानाक तुमी पाठ करतात मू होय हांव पाठ करता सगल्या ताच्या कामांक पाठ करतात मू होय हांव पाठ करता सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करतात मू होय हांव पाठ करता सर पदवेदार देवा बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात मू होय हांव सत मानता जेजू क्रिस्त हाजो एकलोच पूत आंकवार मारे थंय जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसल्यान ताका निकिपिलो तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जाला आनी बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सोमयाक तुमी सत मानतात मू होय हांव सत मानता कातोलीक पवित्र सभेक बापा आनी पुतातान उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सत मानतात मू होय हांव सत मानता कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचें बक्षणें कुडीचें पुनर्जिवंतपण सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात मू होय हांव सत मानता तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकाचें बक्षणें आमकां दिलां तो सर पदवेदार देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आतां आमी उदकाचो शिवोर आमचेर घेतल्या Wow, wow, żywia łódka, Deo, Deo, powitać mnie. Wow, wow, żywia łódka, Deo, Deo, powitać mnie. Co fulang sana, łódkatli nowy, żywitów zota, to sobat emotion, atmiatla nowo, ciubrani psota. Wow, wow, dziwia łódka, Deo, Deo, powitać mnie. 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 Co się Jezu mówi, odmienny łódka, mel czasu wolar. Łódka nad mnie podwin, bapacia burgia, dywik sondora. Wow, wow, dziwia łódka, Deo, Deo, powitać mnie. Wow, wow, dziwia łódka,
जसो फुलांक झाडा उदकांत विनोवी जिवीत उजवता तसो पातकी मनशा आत्म्यांतलो नवो जीव प्राणीक जोता वाव वाव जिव्या उदकांत देव देव पवित्र आत्म्या वाव वाव जिव्या उदकांत देव देव पवित्र आत्म्या Wow, wow, dziwia łódka, Deo, deo, powita dnia. Wow, wow, dziwia łódka, Deo, deo, powita dnia. Tuja powitolia moka, Awahi kusundo tomo. Jesu nirmol burgo tuzo, Odia vitoli prat konyo. Toshin Jesus sogri Kirkol patki borgi tuji Govan chukaryo amin Utkache tevi amin Jesus हे आमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मंदात असले जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मोई पासान मानून घे पास्काच्या गुटान वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलाय तो तुज्या दिव्या पदवेन हें बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताक ओकोत जायशें कोर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून हे उत्तम राती तुझ्या मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोलदोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार Povit, 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 do
Taco sorves Povit, Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवात उसर्गी तुका सोयसूर सर्वेस पोराची नावी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोयसूर. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर, तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका व्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuya. Jesu melo, život zala, Jesu život zala, Jesu novia, nedolo, novia, nedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी ग्रास कोत्ता. वो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूडन रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. बापा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलिप नेरे आमचे बीस सायबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर प्रिती मोगान तिका वाडोय. पुनोर जिविताचो बोरवासो धरून मेल्यान आनी तुजे इश्टागुतीन मरून गेलेल्यांक तुजें सूख फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदूतां आनी स्वर काळिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोत्वेदार बापा सर्वोदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजूचे कोश ताचे मरण जावन आसा आमकां सर्वणेचो व्हड भाग, कित्याक बापान ताका आयज पुनर्जिवंत केलो. बापान जेजूक आपल्या पुताक फोंडान दवरूंक ना, पूण फोंडांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी आपल्या उजव्याक स्वर्गराज्यान ताणें बसयला. आमी जेजूची पाटलां उदारां जाल्यार आमच्या पातकाक आमी मरूंक आनी नव्या जिविताक उठोवंक आमकां आयती कर म्हूण हात जोडून मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सगळ्या वाईटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो बसकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या चेड्यांक आमी बरो मातशान उतरेकता तर आमकां उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय सर्वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पूण जे पवित्र वेच्या भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सिके एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात ही देवाची शेळी वो तो जेजू जो पुनर्जीवन जालो बापान ताका जिवंत केलो आमची सरवण सुपुर्दायेक पावोवंक आनी आमकां सगल्यांक सुटका दिवंक पातकांतली सोडोवंक हो जेजू आमच्या पासत जिवंत जाला आनी बापा सोवे आसा ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन पातकांतली आमी सुटलेलीं जावंक दिसाच्या दिसा वावरूंक तो जेजू आमच्या काळजांनी येता ताच्या जेवणांत वांटो घेतली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्कांच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केल्याय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां बोर आनी आपोरी एका मोनाच्या आनी एका काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. मातशी बसुया. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या पॅरिश कावन्सिलाच्या ग्रुपान. तांकां हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां सकाळीं पयलें मीस 8 वरांचेर चर्च कोवाय कोत्तली. दुसरें मीस पॅरिश यूथ 9:30 वरांचेर इंग्लिशीन जातलें. सगल्यांनी बरी मांडावळ केल्या तांकां हांव शाबासकी दितां. येता ते आयतारा दीस मिसाची तयारी करूंक पयल्या मिसाची मोरोड 1 सेक्टर 7 गेल्ल्या आयतारा तुमचें दोनदान जाल्लें 11,060 रुपया आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमी आतां आजमेंत बेजार केलां, उदक बेजार केलां, पूण तें तुमी आयज व्हरूंक जावचें ना. सोमारा दीस येवन सकाळीं, फाल्यां पर्यंत ना, सोमारा दीस येवन सकाळचे 8 ते 10 पर्यंत येवन आमी तुमकां उदक दितले. कित्याक सगल्यांचे हात आमी ते बालदेन घालूंक दिवचे ना. म्हणटच तुमच्यो बाटल्यो हाडच्यो. सकाळीं 8 ते सांजे सकाळीं 8 ते 10 पर्यंत तुमच्यो बाटल्यो उदकाच्यो घेवन येवच्यो आनी आजमेंत व्हरचें. कित्याक ही परिस्थिती कोविडाची एकदम भयंकर जाल्या. म्हणटच ताचो घडयेक तुमकां अजुनूय थाव मेळोवंक ना जायत्यांक मेवला. सगळींच भियेतात, पूण आपणाक जाय तशें कोत्तात, तेंय कोत्तात. म्हणटच मातशी जागृताय सांबाळात. सोमारा दीस जावन आमी गोराब्यांचेर आशिर्वाद घालतले. हांव सोमारा दीस 5 तारखेर आराडी 1, 2, 3 आनी आग्नी. सोवेर जोमो 3 पेरशेत सांतातोन 1 आनी 2. सातवेर जोमो 2 मोरोड 1 and 2 आनी मॉन्तेविला. आनी 8 तारखेर जोमो 1 आल्तो बेला विस्ता 1 and 2 लिव्रामेंत मायनादेवज आनी बारूस. आमी 4:30 इगोर्जेनसान भायर सरूंक चिंतलां. 4:30 म्हणटच सॅक्टर लिडरांनी तुमचे मनीस धाडून आमकां तुमच्या पाद्रींक म्हणजे आसतले जायते पाद्री सॅक्टर लिडरांक हांव मागीर मॅसेज घालतलो. त्या प्रमाणे तुमी तुमचे मनीस धाडचे आमकां व्हरूंक आनी बरे भाशेन ही पास्कांचो आशिर्वाद हो बेजिमेंत तुमच्या घरांनी करचो आमी कोत्तले. हांव पूण सदांच सांगता वर्साच्या वर्सा परून बेजिमेंत जावंक ना. पूण त्या वर्सा आदली सांगलां आनीक फावट सांगता. कित्याक आमचो उगडास एकदम मोव नाका जाल्ल्यो वस्तू उगडास सुद्दां बरें, पूण गरजेचें तें केन्ना उगडास सुद्दां. पयली वस्त तुमच्यो गेटी आनी दारां उक्तीं दवरात. कोण येना, चोर येनात. आनी येतात जाल्यार तुमची दारां लागीं बसात. पूण बेल मारूंक आमकां आनीक टायम आसचो ना. कित्याक तुमी जाणत वताच्या बारार आमी येतले. हांव पाद्री, तुमी तुमचें एकूच घर म्हूण समजतात. आमकां आसात 40-50 घरां. म्हणून गेट आनी दार उक्तें दवरचें. दुसरी वस्त तुमची सुणीं आसात जाल्यार फाटल्यान बांदात, नाल्यार खंयच्या एका रुमान घालात. आमकां पाद्रींक तुमच्या घरांनी येवकार दिवंक सुण्यांक दवरिनाकात. आमी सुणी न्हय, हें सांगचें पडटा. कित्याक उगडास सोंपपाक सुणीं आसात जाल्यार फाटल्यान बांदात, हो भितर घालात. ह्यो 2-3 वस्तू. आनी तिसरे सुवातेर जेन्ना तुमकां गमता तुमच्या शेजाऱ्याक पावलो म्हूण पाद्री, त्यो वाती पेटोयात आल्ताराचेर. नाल्यार पाद्री भितर सोदता, एक फच काड गो, हें काड गो,
अशें कोत्तात मागीर म्हणटच वाती पेटोयात जेन्ना तुमकां गमता शेजाऱ्याक पाद्री पावलो म्हणटच ह्यो थोड्यो वस्तू गरजेच्यो मानून घेयात आनी बरे भाशेन पाळात. सोमारा दिसता आमी थोडे म्हयने जाले सुमानाच्या दिसांनी मीस 8 कोत्ताले हांव, पूण आमी आतां 7 करूंक येवजिला म्हणटच सोमारा दिसा मीस 7 जातले. हांव पळयतां परिस्थिती कशी आसा ती, पूण 7 करूंक सुरू जाला. घोडेक बदलोत पूण 7 आतां तरी सुरू करूंक आमी येवजिला. आयताराची मिसां तेच भाशेन 8 कोंकणीन आनी 9:30 इंग्लिशीन. आयताराची मिसां हें बदलूंक ना. 10 एप्रिलाचे चर्च ऑफीस बंद आसतलें. फुडल्या आयतारा फाल्यां न्हय पूण फुडल्या आयतारा पॅरीश कावन्सिलाची जमात 10:30 वरांचेर. आतां मीस जाल्या उपरांत मागता सगळ्या सॅक्टर लिडरा लागीं तुमच्यो एनवलोपी व्हरूंक. ह्यो एनवलोपी कित्याक आमी तुमच्या घरा लागीं येवचें ना बूक घेवन तुमी बरोवपाक अमक्यान अमकें दिलें अमक्यान अमकें दिलें तें आमकां पडोंक ना. म्हणटच तुमी एनवलोपीन घालचें आनी रेडी दवरची. मागीर सॅक्टर लिडर येतले तेन्ना तांचे कडेन तुमी त्यो ब्लेसिंगाचे तुमी कितें दिवंक सोदतात हावस ब्लेसिंगाचे ते एनवलोपीन घालून तुमी मागीर सॅक्टर लिडरांक दिवचे. पूण आतां मीस जाल्या उपरांत एनवलोपी व्हरूंक सॅक्टर लिडरांनी ऑफिसान येवचें. तेच भाशेन आतां आमी सातिस्माचे पुरसांव काडटल्या सगल्या कॉन्फ्रादी लागीं मागता ऑपमूस घालून रेडी रावपाक. सगल्या कॉन्फ्राद कुरेदरान ऑपमूस घालून रेडी रावात. आमी मॅसेज धाडलेली की पुरसां आसतलें म्हूण कालूय सांगलेलें म्हणटच हांव रावता. तुमी कॉन्फ्राद आसात ते तुमी ऑपमूस घेवन आयल्यान आनी आतां फकत कॉन्फ्राद कोण ना आनी सगळीं इगोजेनूच आसतलीं आनी भायर उबे आसात ते थिंगाच रावतले. कॉरिडरान आसात ते थिंगाच रावतले. आमी ल्हानशें पुरसांव आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक मान दिवपाक नमस्कार करपाक हें सातिस्माचें पुरसांव आमी काडटले. हांव सोय घेतात दिन वाचूंक आमच्या जायत्या आदार दितल्यांक हे मांडावळ करूंक जावं निमाणो ब्रेस्तार नांव निमाणो शुक्रार आनी आयज आनी फाल्यां पयले सुवातेर हांव दोनया देवाक आर्गां दितां. ताणें आमकां ह्या वर्सा बरे भाशेन निमाणो ब्रेस्तार निमाणो शुक्रार आनी पास्कांची परब करूंक आदार दिलो. आनी तुमी जायतीं जाणां आयलीं देवाच्या आदारानूच ताच्याच आशिर्वादान भरून तुमी ह्या जाग्यार पावल्या. देखून देवाक म्हजी मोहिमा आनी म्हज्या आर्गां. हांव खेरीत भाशेन दिन वाचता म्हज्या पाद्री बाबाक फादर मारियान त्रावासो जो आमचो इश्ट चोडा मोगाचो आपुरबायेचो ताचे विशीं आमी आदीं जायतें सांगलां तुमकां. आनी ह्या बसोत फादर मारियानो त्रावासो आमचे मदें 3 दीस आयले. आपलो वावर सोडून आपलें काम सोडून तो सालिगांवचे सिमनारीन भुरगे कॉलेजीक शिकतात म्हापसा दुलेरान रावतात ताजो तो इन्चार्ज सेमिनरी निवासाचो. फादर मारियान तुका चड आनी चड देव बरें करूं. सदांच मोग आसूं आनी मोग वाडोवं. हांव दिन वाचूंक सोदतां फाब्रिकाच्या मेंबरांक कॉफ्रारीच्या मेंबरांक लिजन ऑफ मॅरी सेंट विन्संट द पॉल फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर पॅरीश यूथ चर्च क्वायर ऑल्टर सर्वर्स सगल्यांनी आमकां आदार दितल्यांक. तेच भाशेन आमचे भाव सदांच आमकां आदार दिवंक हाजीर आसात आनी सुडसुडायेन आमी कितेंय सांगल्यार करपाक तयार आसात. आनी ते म्हटल्यार कॉझमान ताजी टीम विली एंटनी आनी एंटनी झुजार्त जो हांगा रावता आमच्या आग्नी रावता तोय फेनां बी साफ करूंक आयिल्लो. त्या उपरांत लाजार जो डिमेलो मार्कूस विसेतीन आसुमतीन आलिंडा आग्नेल क्रास्तू हो आमचो भाव आमकां सगल्यांक हेल्प करता. अदीक करून हे सावंडाचे आनी हे आमचे CCTV न्ही ते क्लोज सर्किट सो इट इज CCTV तो सर्विलन्स ते कॅमेरा आमचे मेंटेन करपाक. कित्याक तुमी जाणत ह्यांच्यांनी जायत्यो नाका जाल्यो वस्तू घडटात म्हणून आमी इगोर्जेक हे सर्विलन्स घातला तो मेंटेन करता.
तेच भाशेन आमचे साकिस्तांव फिलीप, मिलाग्रीन आमचे रांदपाक आसा ती भयण, सगलो ऑफिस स्टाफ, खेरीत भाशेन एंड्रिया, रॉकी, तांकां हांव खिरीत म्हजे दिनवास. सिद्धी डेकोरेटर्स लायटी घातल्यात भायल्यान, रॉडनी आनी ताचो सगलो कॉयर सदांच तयार तुमी. देव बरें करूं तुमकां, देवान सगल्यांचेर आशिर्वाद घालचो. पॅट्रीक, थँक्यू तुका. रेकॉर्डिंग एंड पुटींग ऑन यूट्यूब ही आमची मिसां आनी उदारपणान तूं कोत्ताय. देव बरें करूं तुका. फातिमा सिस्टर्स, थँक्यू. ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पॅरिश प्रिस्ट इन गूड टायम्स एंड इन बॅड. देव बरें करूं तुमकां. Montegiri fathers, kindly convey my thanks and deep gratitude to Father Kennedy and all the fathers at Montegiri. आनी कोणाकूय विसरला जाल्यार म्हाका समजून घेवचें. आनी तुमी ह्या पॅन्डेमिकान समजून घेतला, जायतो समजिकाय दाखयल्या देखून तुमकां एक पावट देव बरें करूं म्हणटा. आनी भलायकेचो कुयदाद घेयात उपकार करून, कित्याक ही कोवीड म्हणटा ती गमना केन्ना जाता आनी ताचो परिणामूय गमना. म्हणटच ग्रुपांनी भोंवनाकात, ग्रूप आहा थिंगा, क्रावड आहा थिंगा वचो नाकात. भलायकेचो सांबाळ घेयात. देव आमकां ही भलायकी दिता, बरें करूं, दुसऱ्यांक आदार दिवं. आमचीच भलायकी बिगडली जाल्यार आमी आनी कित्याक उपकारता आमी. म्हणटच भलायकीचो सांबाळ घेयात आनी दुसऱ्यांचेय भलायकीचो सांबाळ घेयात. आतां तुमकां सगल्यांक हांव खुशाल बरी जेजूच्या पुनर्जीवन जाल्ले परबेची परब भावंडेता. हॅपी इस्टर टू वन एंड ऑल. Wish you the same, fathers. May God and the risen Lord bless you, those who are here, those who are abroad, those who will watch this Mass through this medium of YouTube. I wish everybody a very happy and joyful Easter. May Jesus, who is risen, bless each one of us and give us all the blessings of good health, of mind and body. Ubi rahuya. दारा लागी रावात. Jesus.
morte विषय देना प्रीतीच्या बाबाकामच्या सोय दिवोन मुदाक ताच्या मोरगोटून काळजात तोंड्या पोंदुया वागानुया सोल्या तांची मोदलो मोगाच्या पवित्रांतल्या संसार खाते मनात मारलेल्या सासना सासना Prarotuja. Dewaj kocia pancia sonskaran, dveram ga tuja kosta monnanso, kras korundo forla. Tor tuja masa roktacia povitr gudaci bokti koru. Ani avor vinta monastana tuje sorvoneso folam kambogung favoko. Tun societani rasvorțunăitai sasnancia sasna. Amen. Monatlo dziwo salo soj soj soj. Monatlo Jezus salo soj soj soj. Monatlo dziwo salo soj soj soj. Monatlo Jezus salo soj soj soj. Sopopila rostara. Koi digo safona so. Kona जीविताच्या कोणारा हृदय तुला मनाचो कोणाच्या कोणाचा मनातलो जीव जालो सोय 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 मनातलो जेजूस जालो सोय 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 मनातलो जीव जालो सोय 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 मनातलो